स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत विरनोडीची श्रेया रवी नाईक करता विंगड भाज्यांची शेती सरकाराच्या योजनांचो घेता लाव पळयात खासा रिपोर्ट। एके वटेन गोंयकार आपल्या पारंपरिक व्यवसायाकडल्यान पयस वता आसतना कोविड काळात जाल्ल्या परिणामांक लागून आता परतून एक फावट स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करतना गोंयकार पळोवपाक मेळटात। चिवळ विरनोडेची श्रेया नाईक ही आपल्या घरकाराच्या आदारान आपल्या बागायतीत विंगड प्रकाराची भाजी रोवन व्यवसाय करता। तवशी, वालीची भाजी, तांबडी भाजी, दोन तरेंची काराती, मिरसांगो रोवन तांचे बरे पीक ती घेतात। सरकाराच्या योजनांचोय तांकां खूप आदारूय जाता अशें शेतकार रवी नाईक सांगता। ही कसली केली झाडां लायली तवशे काकडी आणि कितें लायल्या वाली आणि थंय कितें आहा ते भाजी भाजी तांबडी भाजी मुळे तांबडी भाजी खूप डिमांड असता न्हू आसा हय कितल्या दिसांनी अशी जाता ती 7-8 दिसांनी रुजता पण टाइम लागता मोठी जाव आणि आता पावसान मोठ्या प्रमाणात पावस पडला जाल्यार लुकसाणय जाता न्हू हय ह्या वर्सा भरपूर लुकसाण ही काकडी आता कसली लहान काकडी काय हायब्रिड्स तरी ही कितल्या दिसाची आता सध्या झाड झालं ते हे झाले आता 15 दिस झाले कितल्या दिसांनी लागतली अशी अंदाज आणि एक 30 दिस वयतले 30 दिस वयतले तरी एका झाडाक कितली लागांक शकता तुम्ही खूप अनुभवी आहात ह्या पयली तुम्ही त्याच्यावर किती पक्षी बी असता पळय लागले रवना ते बारीक जाताना फूल खात हे खाता ओके आणि आता खंय तरी मिरसांगो लायला ते कसले ते मोठे भाजी मिरची बाजारान उपलब्ध आसा मागीर ह्या सगळ्या फळांक म्हणा फुलांक म्हणा बाजारान वयचे पडटा मार्केटिंगाक काय येतात फॅसिलिटी आसा ना घेता ती गरज ना विकपाक जाल्यार शकतात जास्त पैसे मेळा शकता विकून वर्टिकल्चर घातल्या उपरांत मातसो कमी रेट मेळटलो ओके सगळे घेतात लायल्या पळय ही कसले जातीची एक दोन व्हरायटी आसा हय ग्रीन आणि व्हाईट ही कितली रोपये लायलेले काय कशे बेल असता कितें असता रोप असता बीज असता घालपाचे तेका ही मागीर कितल्या दिसांनी लागता ते तशेंच एक म्हयनो वयता तेंका म्हणजे जाता एक 7 दिसान रुजोन येता ते येता आता एका झाडाक कितली लागांक शकता ही म्हणजे आता ती कळना अंदाज बेल वाढले का त्याचा अंदाज येना तरी कितले वजनाचे असता एक करेल व्हडले तसे 200 ग्राम पाव किलो बी असता अवनू चढ म्हाका दिसता पावसा खातीर हे जाली पिड्ड्यार भरपूर त्रास जाले अवनू हय आणि मागीर हे पक्षी बी खातात तसली काय ना तेका कितें आसता एक मस्को हेचे फ्लायिंग फूड आसता पळय ते आसता तेका असता मातशे त्रास म्हणून ते तेचो हे वापर करता आमी जे स्मेल आसता स्मेल तितून कितें घालप ते एक हे मेळटा तिचे वखद मी ते वास स्मेलाक ते भितर वयता भायर येना परत ओके आणि कितें करता याची भाजी काय फ्राय करून खावप ते कोणाचे डिपेंड कोणी खावपाचे आसता तशें चटणी भाजी फ्राय आणि ज्यूस बी करतात थोडे जाण जास्त डायबिटीज फ्री म्हणटा ही कितें अनुभव कितें आहा तुमकां शेतकरी म्हणून आमकां अनुभव असा लोक चडशे ते यूज घेत जास्तशे आता तेका डिमांड आसा न्ही हेका शुगरी खातीर येस थँक्यू निवृत्ती शिरोडकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।